नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. जॉब स्कॅमात आरोपींची प्रॉपर्टी विकून खंय पिडीतांक न्याय कोणाक सोडचे ना म्हूण सीएम सांगता. जॉब स्कॅमात 6 कोटीची टोपी घालपाचे प्रकरणात श्रुती प्रभू गांवकाराक धरले. 14 दीस पोलीस कस्टडी. ते बीजेपीचे म्हूण बोवाळ. आप म्हणटा मुख्यमंत्र्याचो हात ना जाल्यार केस ज्युडिशियल कमिशनाक दिवची. कार्लोसाचो क्वीन बीचेर बाण. जॉब स्कॅमा भितर कोण्या जी लुकआउट नोटीस काडलेली म्हणजे जो टिचर योगेश हिनाय कुंकळकर आणि जे जॉब दिता म्हणून पैसे घेतलेले हेच्या विरुद्ध संगम बांदोडकर हांणी कंप्लेंट केल्ली की ताची चली एक जॉब दिता म्हणून 12.5 लाख रुपये मागलेले म्हणून आणि जवळ जवळ 1.25 लाख हाचे सगळे जॉबाचे स्कॅम. त्या स्कॅमा भितर योगेश हेका अटक केल्ली आणि तेच्या उपरांत हेणे जे कोणाक बायल मनशेक पयशे दिल्ले तिका लुकआउट नोटीस काडलेली फोंड्या पुलिसांनी. तिका आमकां अशें कळोन येयला की तिचें नांव जावन आसा श्रुती प्रभुगांवकर. ही रावता परवरीची. सो आतां पर्यंत जवळ जवळ 5 महिला ह्या जॉब स्कॅमा भितर अडकल्ली आसा. आतां ह्या श्रुती कडेन ज्या ज्या लोकांनी कॉन्टॅक्ट केला जावं पयशे घेतले जॉबाक लागून आनी कितें केसी आहा त्यो जे पोलीस चौकशी करतात त्याच्या उपरांतूच आमकां कळोन येतलें. आमच्या पार्टी लिडरांची जी नावां घेवपाक लागल्या त्या बेश्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या. त्या सगळ्या जाणांचे जे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनाच्यान सुटचेना. जेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले आणि जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. भारतीय जनता पार्टी इज कॉन्फिडंट की पोलीस आता भितर प्रॉपर प्रोब करता म्हणून. कांय प्रोब करना. आमी मागला ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें म्हणून. दम आसा जर भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार इमिजिएटली ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. लेवल कमिटी SIT जावची म्हणून इन्क्वायरी. पूण आतां जर आमी गोंयभर पळयत सकाळी आज एक प्रभू गांवकर तिका अरेस्ट केल्या आणि तिचे लिंक डायरेक्ट बीजेपी कडेन मेळटा. दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. वी अगेन डिमांड that a high level committee has to be formed. This has to go, either a CBI inquiry has to happen or a retired high court has to intervene now. कित्याक हे प्रकरण जर आमी पळयत जाल्यार सगळे अरे ह्या टर्माचे न्ही फाटल्या टर्माचे सुद्दां पळय भायर सरता आतां. There has to be, like in a beehive, एक queen bee म्हूण आसता. So Tesla all get attracted to that. So where is the queen bee? So we don't know. म्हापशा कुचेले सरकारी जमिनी वयल्या बेकायदेशीर घरांचे डेमोलिशन सुरू. एकूण 140 घरां मात तातूंतली सरकाराचे जमिनी वयली 36 घरां मोडतात. 104 घरां आसात ती खंय कम्युनिदादीचे जमिनीर. उपजिल्लोधिकारी ह्या 104 बेकायदेशीर घरांचेर उलोवंक तयार ना. सुवात विकतल्यांचे नांवान लोकांचो बोवाळ. ही फाटल्यान दिसता की कुचले हांगासर जी घरां आहा 140 घरां आणि 140 घरांक लिगली नोटीस दिल्ली. इलिगल घरां म्हणून तांकां नोटीस करून ते डेमोलिश करपाक तांकां हे दिलें. त्या प्रमाणे आयज सकाळी डेमोलिशनाक सुरू केल्या. It is 36 structures have been declared. 36 structures have been identified by the NGPDA, which is the acquiring authority. We are demolishing all the... आणि उरलेल्यांची ती See, I am concerned about the 36 structures which are there in the acquired land. So, the award was passed. This land was acquired by government of Goa for the purpose of a public utility project. Subsequently, structures which have come up in this particular land parcel, we have initiated action against those on priority. ती जागा विकल्या पळय तांकां घरवाल्यांक तेंचेर कितें एक्शन जातली? See, as victims, they should approach the concerned authorities with a proper complaint, and it's for the investigating agencies to decide and find out what are the facts. बाकीचे जे लोकल लोक जे हांगासर कोण ते घरां बांदून रावल्या तेंचो डिमांड आसा की आमी जी जागा ही घेतल्या ती
जे कोणी ते विकल्या तेंच्यांनी पयशे घेवन आमकां दिले आनी एफिडेवीट तेचे मारलेले आसा ताकी आमी तेंच्यांनी तेंच्यो डिमांड आहा की जी घरां परत आमचे पयशे दिल्यात ते दिवचे नाजाल्यार जे कोणी ते जागा विकल्यात तेंचे आमी आमचे पयशे घेतले तेंचेर एक्शन घालचें म्हणून. तेतून दिसांनी आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. 8 दीस जाले आमी घातलेले. ज्या दिसा आमकां नोटीस येयला त्या दिसा आमी घातलेले. आयज खरें म्हटल्यार ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ही केस वेगळी आसा. ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ह्या लोकांक मुद्दाम घरां बांदपाक दिल्ली आसा वोट बँक करपा खातीर आनी हेंचे 8-8 लाख रुपया घेतला. जवळ 11 कोटीचो हांगा स्कॅम जाल्लो आसा. प्लस तेंची घरां बांदिल्ली आसा आनी घरा कॉन्ट्रॅक्टर कोण हेच राजा एन्थोनी. ही खरं म्हणजे चौकशी जावंक जाय आसली. स्टुडंटा खातीर टिचर बाणस्तारी पुलार एका ट्राफिक ASIक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबल रजत अडपयकार बडतर्फ. हेल्मेट ना म्हूण सिव्हिलांत आशिल्ल्या कॉन्स्टेबल रजताक ASIन आडयल्लो. दुसरे एका फॉर्जरीचे केशीत परशुराम सतपालकाराक टर्मिनेट केला. दक्षिण गोंय SP सुनीता सावंतान अर्द काडली. SP South Goa Sunita Sawant has issued orders terminating services of police constables Parshuram Satpalkar and Rajat Adpaikar. Both constables were newly recruited and they were on probation, but both were found guilty of indulge in criminal activity like Rajat Adpaikar had assaulted police officer on duty and he was seriously found guilty of dereliction of duty. And on the other side, Satpalkar is found guilty of submitting forged document to secure his job. Mukesh Kumar for Prudent. कोडली मायनिंग ब्लॉक पावणेत JSWन उखल्लो. 3 मायनिंग ब्लॉकाची तिसरी पावणी चल्ल्या. कोडली ब्लॉक नंबर 12चो IPO 82.5% उक्तो जालो. 92.60चेर JSWन घेतलो. JSWचो आतां मेरेनचो गोंयचो दुसरो ब्लॉक. हो पावणेर आशिल्लो सगळ्यांत व्हडलो हाय ग्रेडीचो मायनिंग ब्लॉक. ओणा ब्लॉकाची पावणी बुधवारा. कोडली मायनिंग ब्लॉका खातीर पयले 5 बोली लावपी पात्र थारिल्ले. JSW स्टील, मांडवी रिवर पेलेट्स मिनरल, MSPM आनी GVPR हे 5 जाण पात्र थारिल्ले. JSWन इंडियन मायन्स ब्युरोन थारायल्ल्या सरासरी विक्री किंमतीच्या 92.60% प्रिमियमान कोडली ब्लॉक उखल्लो. कोडली ब्लॉक हो सगळ्यात व्हड मिनाचो ब्लॉक आसून ताचो आवाठ सुमार 377.0881 हेक्टर इतलो आसा. ओंडा ब्लॉकाचो लिलाव बुधवारा सुरू जातलो. अग्रवंशी, काई इंटरनॅशनल, JSW स्टील लिमिटेड, चौगुले अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, किर्लोस्कर फेरो अलॉयज हे ओंडा मिनरल्स ब्लॉकाच्या बोलयेक पात्र थारल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. क्रायम ब्रांच आणि सायबर क्रायम पुलिसांनी वेबसायट वरवीं एस्कॉर्ट सर्व्हिस दिवपी आंतरराज्य टोळीक धरल्या. आंध्र प्रदेशांतलो सयेद उस्मान आणि हरियाणाचो मोहम्मद मेहबुलाक अटक केल्या. वेबसायट वरवीं गोंयांत बेकायदेशीर एस्कॉर्ट सर्व्हिस चलयताले. मजगतीं एस्कॉर्ट सर्व्हिस दिवपी 78 मायज वेबसायटी खंय ब्लॉक केल्यात. Combined team of crime branch and cyber crime police have busted an online escort service racket who were operating from southern state. Police have arrested 2 accused, namely Syed Usman, who is resident of Chittor, Andhra Pradesh, and Muhammad Mahibullah, who is a resident of Gurgaon, Haryana. Both are arrested for operating an online escort service website providing services in the state of Goa, and they were working on the basis of commission and had links with pimps in the state of Goa. Police in the process of investigation have also identified 70 similar websites and all have been blocked by cybercrime police. Mukesh Kumar for Prudent. एक्सपोजिशनाक पोप फ्रांसीस येवप शक्य ना. पोपाक कमीत कमी 2 वर्सां आदीं तरी आमंत्रण पावपाक जाय. ते प्रमाण ताचें ट्रॅव्हल शेड्यूल थारता. एक्सपोजिशन कमिटीचो संयोजक फादर हेनरी फाल्कावान पोप व्हिजिटा विशीं क्लियर केलें. पोपाक आमंत्रण खंय केंद्र सरकारा कडच्यान वचूंक जाय, राज्य सरकार दिवंक शकना. One thing which everyone wanted to know is also PM Modi said he's going to invite Pope. CM said PM is going to invite Pope. Is Pope coming? No, the
Pope coming to the exposition is not a possibility, no, because the exposition is just 14 days away, and the coming of the Pope has to be planned well in advance, at least 2 years in advance, and which has not happened. So I can say that Pope is not coming for the exposition. Yeah, not been invited, I would say, because the Pope has to be invited by the government at the center. No, the Pope cannot be invited by the state government. No, by the central government. There's also a protocol, and he has to be invited almost 2 years in advance. No, his itinerary has to be fixed well in advance. It's fixed almost 2 years in advance. No. तशेंच खंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांक आजून मेरेन आमंत्रण दिवंक ना. उक्तावण आनी समारोपाचें कोणाक आमंत्रण नासतलें, फकत फेस्ताचें, फादरान सांगलें. You are part of the exposition committee at the moment. Any invitation has been gone to Prime Minister Narendra Modi? No, we have not sent any invites to anybody. No, anybody. So far, we haven't sent invites even to our people or maybe political people. Yeah. To the government officials also in Goa. And we will not be inviting for the inaugural ceremony and the closing ceremony any VIPs or VVIPs. No. Anybody is free to come and take part in the mass, but invitation will go from the church only for the feast that is the 3rd of December. But other days, no. शिरीष कुंकळेकारा वांगडा प्रुडंटा खातीर क्लायव आल्वारीस. बायना दर्यार मेघचंद्र कुमठेकर ह्या 40 वर्स पिरायेच्या मनशाची कूड सापडल्या. तो खंय मूळ कारवारचो एक नुस्तेमार बोटीचेर कामाक आशिल्लो म्हूण म्हायती मेळटा. बुधवारा फांतोडेर घडणूक घडल्या. झारखंडात पहिल्या पांवड्या वयली वेंचणुकीक सुरवात जाल्या. पहिल्या टप्प्यात 43 सुवाती खातीर जातली वेंचणूक. उरिल्ल्या 38 सुवातीं खातीर महाराष्ट्रा वांगडा 20 नोव्हेंबराक वेंचणूक जावपाची. वट्ट 90 मतदारसंघातल्या 81 मतदारसंघा खातीर एक मायस उमेदवार. आतां मेरेन 20% मतदान तसो नेट ना. भारत पयलेच फावट सरफेस ओशन लोअर एटमॉस्फियर स्टडी ओपन सायन्स परिशदेचे येजमानपण करता. ही 9वी परिशद 11 ते 14 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत जातली. NIOचो डायरेक्टर सुनील कुमार सिंगान परिशदेचे शेड्यूल सांगले. हे परिशदेक खंय 20 देशांतल्यान जाणकार आयल्यात. This 9th SOLAS Open Science Conference is happening at Goa, first time in India. We are very much thankful to all the committee members of SOLAS providing this opportunity to India and particularly the National Institute of Oceanography. So one of the premier institutions of oceanography in India. Having this meeting now in India or anywhere, I think this is very much relevant because you know this SOLAS, when you were referring to SOLAS is nothing but surface ocean lower atmosphere studies. So anything dealing with surface ocean and lower atmosphere and their interaction is SOLAS is dealing with that. And in today's perspective, when the climate change everybody is aware of, these studies have become very, very relevant. And this meeting, when it is happening in Goa, people from all over the world, at least from 20 countries, have assembled here from both the hemisphere. People from Australia to America to everywhere, they have assembled here to discuss about this interaction and all the processes and how it is impacting. भुतारी इन्फ्राच्या बांदकाम परवान्याचेर सांकवाळ पंचायतीचो स्टेटस को. हायकोर्टाचो निकाल ये मेरेन कांयच करपाचें ना. परवान्याचो फुडार थारावंक खासा बसका जाली. विरोधी पंच म्हणटा बसका अर्धवट. लिगल ओपिनियनाचेर सय ना. उपसरपंच डॅरिक फुडारपणांत बसका. ते वाटेन लिगल ओपिनियन पिंजलो म्हूण पंच तुळशीदासाचेर पुलीस कंप्लेंट. आज जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले, सेक्रेटरीचो कायदो आशिल्लो आमकां गेले ते मिटिंगेचे मिनिट्स वाचून दाखोवपाचे. बट सेक्रेटरी रिफ्यूज टू रीड अँड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. ताका आमी रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट दाखय आमकां. तेणें दाखयली सुद्दां ना आमकां. हे पळय तेणें कितें ओपिनियन येयलां तें दाखयलें सुद्दां ना. आनी तेणें कितें तरी बरोवन हाडलेलें तें तेणें बरयलां मोन्यांनी. कितें बरयलां आमकां खबर ना. तें वाचून दाखय म्हणलें. सेक्रेटरी आमकां सांगता, हो ग्रामसेवक सांगता की आमी तें वाचून बरयलां
आमी सगळ्यांक वाचून दाखयलां आनी आमी तें डिक्टेट करता तशें तें ताणें बरयलां आनी आमी ताका सांगलेलें आमी 3 जाण पंच मेंबर हांव तुळशीदास नायक मौरिल्य कारवालो आनी आमचे पौलिना अजावेदो आमी तिगांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलां ऑब्जेक्शन घातलां आनी आमी वी हॅड डिमांडेड फॉर द वोटींग हे आमकां कितें पळय येयलां तें वोटींग घालून आमी सांगलेलें एटलिस्ट यू कीप इट इन द एबियन्स अंटील द हॉनरेबल हायकोर्ट कम्स ऑन अ सर्टन डिसिजन ते उठोन गेला तेणी कसलें डिसिजन घेवना आतां ते आपल्याक जाय तशें परत बरयतले. सो आयज आमी पंचायतीन स्पेशल मिटींग कंडक्ट केली रिगार्डींग परमिट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एंड इन दॅट आमी सांगले लास्ट मिटींग आमी 2 लॉयरा कडेन लिगल एडवायस घेतली म्हणून आनी ते दोनूय लिगल एडवायस आमकां पंचायतीन येयले. वन विथ हँड डिलिव्हरी येयलो आनी सेकंड रिपोर्ट केम टू द मेलीनचो रिपोर्ट येयलो ताणें एड्युकेटान मेल केली पंचायतीक. सो त्या दोनूय लिगल एडवायस आमी पंचायतीन आमी प्लेस केले. प्लेस करून आमचे जे व्ह्यूज आसा दॅट मॅटर इज पेंडींग इन द हायकोर्ट अँड इट इज सब जुडायज म्हणून आमी डिसिजन घेयलें की लेट द हायकोर्ट डिसिजन कम्स अँड ऑन दॅट वी वील स्टीक म्हणून. मीटिंग हॅज बी कंप्लिटेड. उठोन गेले आनी ना मिटींग कंप्लीट करून आमी उठोन गेले. मिटींग जाली काबार तेंची आमी आमचे कितें सया ती मांडली तेणी तेंची सय मांडली मिटींग काबार केली. आनी आमी आतां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करपा आसा की वन मिस्टर तुळशीदास नायक मिटींग चलता तेन्ना ऑन रिकॉर्ड तेणें आमचो लिगल ओपिनियन पिजला. भंडारी समाजाच्या देवानंद नायक गटान जिल्लो निबंधक बदलचो म्हूण केल्ली मागणी हायकोर्टान न्हयकारली. भंडारी समाजाच्या वादांत इन्क्वायरी ऑफिसर म्हूण निबंधक काम पळयता. इन्क्वायरी ऑफिसर बदलचो म्हूण मागणी. जिल्लो निबंधकाक चवकशेचो पुराय अधिकार कोर्टान स्पश्ट केलो. There was before vacation एक ऑर्डर पास केल्ली हायकोर्टान setting aside the order of the inquiry officer by saying no proper show cause notice was given. आणि ती show cause notice हायकोर्टान सांगलें परत दी म्हणून आनी inquiry to be conducted by the officer and to be concluded within 2 weeks. आतां कितें जालां तेणें show cause notice काडली हे लोकांनी डॉज केली. हांव म्हणटा डॉज कित्याक ऑफिसान सगळे नोटीस पावयलोले आनी आयले सांगपा आमगे घराको पावना म्हणून तूं फुडें अशें. आनी मागीर हे सायडीन एप्लिकेशन घायली हायकोर्टान मागून की हे ऑफिसराक काड म्हूण ताका डायरेक्शन दी म्हूण प्रॉपर शो कॉज नोटीस काडपाक आनी तेजेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इश्यू करून पिटिशन एप्लिकेशन आयिल्ली आनी हांवें ओपोज केली. हांवें सांगलां असले एप्लिकेशन आर नॉट मेंटेनेबल because petition once it is disposed you can't ask clarification, modification or anything you cannot ask after a petition disposed. I Supreme Court order of 2024 लायली आनी दाखयली कोर्टान. हांवें पासून सांगलां की नोटीस दिली तांकां आनी ते आज सांगतात ते पावना. तो म्हणटा ना देर वॉज मिसअंडरस्टँडींग म्हूण. देर वॉज नो मिसअंडरस्टँडींग हेची कानरी करतले. सो एनीवे सद्या कितें जालां दॅट इट इज एप्लिकेशन जज हर्ड. मागीर ते लास्ट मारपा लागलो आनी कसले प्रेयर्स क्लॅरिफिकेशन दी म्हूण कोर्टान म्हणलो कांय क्लॅरिफिकेशन दिना आनी सोमतो तेंगे एप्लिकेशन डिसमीस जाला. आतां रिजल्ट ऑफ दीस इज दॅट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रार आहा तो ही इज कॉम्पिटंट एंड ही कॅन कंटिन्यू विथ द प्रोसिडींग्स. Number 2, these people wanted time to be extended for the proceedings. Court refused to give. म्हाका दिसता टायम मागतले तेंगे रिप्लाय दिवपा आनी बेश्टे डॉज करपा आनी फुडें धुकलपाक तो पूण कांय जालें ना. आतां ते टायमान दिनात जाल्यार वी वील प्रेस दॅट इट शूड बी कंडक्टेड एक्स पार्टे. 14 नोव्हेंबराक निर्णायक सुनावणी जावं येता. हायकोर्टान काडिल्ले ऑर्डरी प्रमाण 18 तारखे पयलीं निर्णय जावपाची शक्यताय. आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाला आमचो. ह्या दिसांनी आतां रिप्लाय करतले तेच्या ओपोनंट आसा आर्ग्युमेंट चालू आसा तेचो कंप्लीट जालो की आमी इमिजिएटली रिप्लाय करून शॉर्ट हेजेर आर्ग्युमेंट करून काबार. कोर्टान 2 विकाचो टायम दिल्लो पण तुमकां दिसता 2 विकांनी काबार जातले. कंप्लीट आर्ग्युमेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या. कंप्लेनंटाचो आर्ग्युमेंट आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा. आतां रिस्पॉन्डंटाचो आर्ग्युमेंट चालू आसा आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा एक नमूद करता आमकां की तेणें अजून पर्यंत खंयचोच डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. एक डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक ना. ताका इतली चान्स दिले की बाबा तुजे कडेन समज इतले डॉक्युमेंट आसा कितें समज तुमचे सोसायटी रजिस्टर्ड आसा तो आपलो देवानंद नायक म्हणटा आमी कमिटी केल्या खंयचो डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केल्लो ना. कळ्ळें न्ही. सगळे बोगस आर्ग्युमेंट्स चालू आसा सद्या तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर दिली.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट प्रुडंट प्लस ॲप, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.